मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आम्ही सद्याकाळाचो 27वो आयतार आचरण करता. ही मिसाचें बलिदान विशेष मापान ज्या गांवांत मिसा नात, ज्या कोणाक मिसा कोसोंक जायना अंतुळणार आसात आनी येवकरिस्ती बलिदान भेटोवंक आशेतात, तांच्या खातीर हांव भेटोवन दिता. पिडे शिडेत हांव देव तुमकां गूण करून दी, तुमकां कुडीची मतीची भलायकी फावो करून दी म्हण हांव मागता. आनी मारेकार कर्ग संवसारांत हांव पयस वचून दी म्हण आमी मागता आसतना तुमची सर ते सावा गरजो समर्पण ह्या युकरिस्ती बलिदानांत हांव मागतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या आसमी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. सगळें तुज्या हातांत आसा सर्वेस्परा, आनी तुजे कुशे आड कोणाच्यानच येवं नजो. सगळें तुवें रचलाय अंतराळ आनी पृथ्वी, आनी अंतराळा खाल आसा तें सगळें. सकडांचो तूं धनी. वय देव आमचो धनी, देव आमचो रचणार, ताच्या कुशेक आड येवंक कोणाच्यानी नजो, आनी सगळें ताज्या हातांत आसा. ताणें आमकां रचलां, अंतराळ आनी पृथ्वी ताजीच रचण जावन आसा. तर त्या धन्य देवा लागीं आमी आमकांच भेटोवचें ह्या युकरिस्तांत. आमी कोणीय हांगा ताज्या मुखार रावोंक फावो न्हय. म्हणून आमची पथकां आमी वळखून घेता आसतना, पश्चाताप पावतना ताज्या मोगान तो आमकां भरता, तो आमकां बक्षिता, तो आमकां राखता म्हणलो भरवोसो आमकां मेळटा. तर मोगाचे भाव भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान पवित्रपणी भेटोवच्या खातीर आमची पथकां आमी वळखून घेवया. आमी पत्की आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया. हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. सूर पदवीधरा आनी सस्नाच्या देवा, तू अगणित मोवळेसो बाप, तुझे लागीं मागतेल्यान तांकां फावो जाल्ले प्रासड आनी तांणी आशिल्ले प्रासड तूं दिताय. तुजे काकुळटीन सर आमची पातकां बोगोस आनी जी आमी मागूंक फुडें सरनाव ती तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दीव. तुजे सुवे पवित्रत्वेचे कोणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता, ताच्या दखमळ्या विशीं म्हजें मोगाक गीत गायता. एका पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाखमळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी फातर काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवली लायल्यो. ताचे मदें ताणें एक बुरोस बांदलें आनी थंय कोळंबी तयार केली. तो मळो ताका दाखो दितलो म्हूण तो आशेन रावलो, पूण ताणें दिल्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुसलेमाच्या निवासानो आनी जुदाच्या मनशानो, म्हजे आनी म्हज्या दाखमळ्या मदें नीत करा. म्हज्या दाखमळ्याक हांवें आनीक कितें करूंक जाय असलें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका बऱ्यो दाखो दितलो म्हूण हांव आशेन रावलो, पूण ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिलो. तर आतां म्हज्या दाखमळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव ताची वय काडटलो आनी तो सारवसो जागो जातलो. ताचो दोरो कोसलान घालतलो आनी तो पांयां मस्तन वेतलो. हांव तो पाड जावं सोडटलो, कोणूच तो बेणचो ना व कणचो ना. तांतूं झिलकुटां जातलीं आनी कांटे कुटे वाडटले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावं हांव ताका आज्ञा दितलो. दळबराच्या सर्वेस्पराचो दाखमळाचो इस्रायलाचें घराणें आनी जुदाचो लोकूस ताचे आपुरबायेचें जड. त्यो न्यायनितीच्यो आशो धरून रावलो, पूण ताका पळोवंक मेळ्ळो रक्तपात. तो प्रामाणीकपणाची आशा धरून रावलो, पूण ताका आयकूंक मेळ्ळी बोबाट. देवाचें उतर हें. देवाचें उडुपकार. Service for
आशिली पयसरून वेचिना आमकां नव्या जिवन भर तेद्वा तुजी कीर्त आमी गायतल्या तळपरांच्या देवा आमकां पाटी हाड तुजी मुखावळा सुपरचड आमचेर फंगोन आनी आमकां सोडवण मेळटली इस्रायेलाचे घराण्याचे सर्वेस्पराचो धागा म्हणलो इस्रायेलाचे घराण्याचे सर्वेस्पराचो धागा म्हणलो सांत पावलून फिलिपीकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भाव भयणीनो कसलोच खंत हुस्को धरिनाकान हर एक तुमची गज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्ले ते देणे देवाचे समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ताचेच्या एकवटान शाबीत राखतले शेकी भाव भयणीनो जे कितें सत आनी जे कितें मर्यादेचे निर्मळ नितीचे मोगापात आनी बरें मानपात तशेंच उत्तम म्हूण लेखचे आनी होगलीक फावो जाले तसल्याचेर तुमचे गमन वरा मुजे लागचे तुमी कितें शिकल्यात वा घेतला आयकला वा पळयला ते फाळूंक फुडें सरा समाधान दिता तो देव तुमचे सवे आसतलो देवाचे उतार हे देवाचे उडुपकार Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. तर तुझे सौम्या Viva moja beta Ragas pagotre Moja dispandya jivana Alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसू मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची ही शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजूनो प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगाड्यांक ही एक वपार सांगली एकलो भुंयकार आसलो ताणें एक दाकामळो लायलो ताच्या भोंवती एक वोळी घाली ताच्या मदें दाकारोसाक एक गाण्या फोंडू कोंडलो आनी पारो करूंक एक बोरूज बांदलें उपरांत मोळो व्हंकलांक गेडीक दिवन तो परगांवाक गेलो फळ पिकसो वेळ येतस गेणी बाबती फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्याच साकरांक ताणें व्हंकलां सरशी धाडलें पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक ताणें सरसरी मार घाले दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो परत्यान ताणें पयल्यांचे प्रास चड हेर साकरांक धाडलें पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच परी चलयले शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो
म्हज्या पुताक कुणी ते मोरया दितले म्हणून ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते व्हंकलांच्या एकामेका लागीं म्हणाले, आळे दायज असो वारीसदार, येया ताका आमी लगड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातालें. अशें ताका ताणीं धरलो आनी दाका मळ्यांतलो भायर ओडून घालन जिवेशी मारलो. तर दाका मळ्याचो धनी पाटी येतच त्या व्हंकलाच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नश्ट्यांक तो लगड काडटलो आनी आपलो दाका मळो फावो त्या वेळार घेण फारीक करतल्यांक घेणीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां मू? बंदप्यांनी उपकारना म्हणून हो सांडलोलो फातरूच जावंक पावलो मोल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें, आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. आकर्णी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, ही ओपार तुमी गुंड रितीन समजली जाल्यार ही ओपार जेजू आपणा विशींच सांगता. पळय निमाणें कशें तो अखेर करता. बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडलो फातरच जावंक पावलो मोल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम ते आमच्या दोळ्यांक ते एक विचित्र. कितें हाचो अर्थ? इस्रायलकारांक भाग मेळिल्लें, देवाक वळखून घेवचें, देवाच्या वाटेन चलचें, सलवासांव स्विकार करचें. पूण तांणी तें नेगार केलें. त्या खातीर तांच्या तावन तें उरलेल्या लोकांक, अन्य जिंतिलांक, अन्य धर्माच्यांक मेळ्ळें. आनी हांगा जेजून सांगचे विशयी कितें इस्रायलकारांनी कशें ह्या प्रवाद्यांक चलयलें. आनी तो दाखो मळो म्हळ्यार ते राज. त्या राजान प्रवादी येयले आनी निमाणें देव ताच्या पुताक कसो धाडटा. आनी आज ह्या ओपारीन जेजू तांकां एक लिसांव शिकयता, प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगाड्यांक. हाचे पयलेचे पुरो आमी आयकल्ले चडावत शिसांक, शास्त्र्यांक, परिचेवांक आनी आज लोकांच्या मालगाड्यांक आनी प्रधान याजकांक. कित्याक एक पवित्र जाग्यार ते आसात पूण तांचो मनोभाव सारको ना. आनी हेजें विवरण आमी पळोवचें जाल्यार हाची तिनी वाचपां आनी अंतर्गीत आमी नियाळया. पयलें वाचप इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. इसाया प्रवादी 5वा वस्पर ओळ 1 तावन 7 पर्यंत आमी वाचता. कितें म्हणटा हांगा? इस्रायल घराण्याच दळबारांच्या सर्वेस्पर असो दाका मळो. बोरी दाका आशिल्लो देव थंय बोरी दाका मेळोनात. आनी हेजे विशयां तो प्रवाद करून सांगता. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता, ताज्या दाका मळ्या विशीं म्हजें मोगा गीत गायता. एका पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाक एक दाका मळो आसलो. ताणें तो कोंडलो आनी फातर काडून नितळ केलो आनी ते उत्तम दाखवले लायलो. पळयात, कोणूच न्हय जाल्ल्या ह्या परजेक उत्तम दाखवल केल्ली देवाना, हांचो मोग केल्लो देवाना. ही परजा किरकोळ जावन आसली, त्या परजेचो मोग करून वयर उखल्लें देवाना. आनी कितें जालें? ही दाखवल हांवें लायली, उत्तम दाखवला. तांचे मदें ताणें एक बुरूज बांदलो आनी ते कोळंबी तयार केली. तो मोडो ताका दाखो दितलो म्हूण तो आशेवन रावलो. इस्रायल परजे खरी एका रितीन ताणें बरें केलें पूण ते ताका विधेय जातले म्हणून तो आशेवन रावलो. पूण ताणें दिल्यो रानवट दाखो म्हणजे तांणी बरेंपण दाखोवंक ना, अविधेयपण दाखयलें. देवा विरोध पुरपुरोंक लागली. देवाक तांणी चॅलेंज केलें. आनी थंय सांगता पळय, तर आतां जेरुसलेमाच्या निवास्यानो आनी जुदाच्या मनशानो, म्हजे आनी म्हज्या दाका मळ्या मदें नीत करा. पळया, म्हज्या दाका मळ्याक हांवें आनी कितें करूंक जाय आसलें आनी तें हांव करिनासता रावलां. हांवें इस्रायल परजेक जावं पुरो आज आमकां कितें करूंक देवान जाय आसलें तें सकट देवान केलां. तो म्हाका
बऱ्यो दाखो दितलो म्हणून हांव आशो नासलो. तुम्ही बरी फळां दितल्यात म्हूण हांव तुमचे थंय राखो नासलो, आशो नासलो. पूण ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. आज आमी कोटे म्हूण कित्याक म्हूण दिलें. तर आतां म्हज्या दाका म्हळ्यार हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. जर म्हज्या वाटेन चलनातल्यार, हांवें कोटे म्हूण तुमी सांडिनातल्यार हांव कितें करतलों. हांव ताची वळी काडटलों आनी तो सोरो असो जागो जातलो. सोरो असो म्हळ्यार दुसरी येवन आक्रमण करतली. वळी म्हळ्यार देर इज अ बाउंड्री ना म्हळ्यार कोणीय येत. ताजो दोरो कोश्ट लावन घालतलो, ताची सेक्युरिटी कोश्ट लावन घालतलो आनी तो पांयान ताळो मस्तून वेतलो. दुसरे आमचेर आक्रमण करतले. हांव तो पाड जावंक सोडतलो. पळया, इस्रायल परचेर जाल्ली बंदडी ताची गत सकड हांगा प्रवादानाद्वारे तो सांगता. कोणूच तो बेंडसो ना वा कोणसो ना, तातूंत जिलकुटां जातली. पळय, बरें म्हूण गेलां, विदेयी म्हूण गेलां, जिलकुटां जातली, खांटे खुंटे वाडटले. जेजू सांगता जिलकुटां मोदें पडलें बी, खांटे खुंटे मोदें पडलें बी कितें जाता पळया. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां आज्ञा दितलो. दळबरांचे सर्वेस्परसो दाखो म्हणोसो इस्रायलाच्या घराणें. आज आमी हें देवाचें राज आनी जुदासो लोकूच ताचे आपुरबायेचें जड, आमी क्रिस्तांवां ताचें जड. तो न्यायनितीची आशा धरून रावलो पूण ताका पळोवंक मेळ्ळो रक्तपात. आज आमी आमचे मदें झगडें, खून, गर्भपात, नाका जाल्ले आश्लेलपणांत आमी बुडोवन आसाव. तो प्रामाणीकपणान आशा धरून रावलो पूण ताका आयकूंक मेळ्ळी बोबाट. तर हें एक ओपारे रितीन आसा, गितार उपार आसा, तें आमच्या जिविताक आज लक्ती जाता. आमी देवाच्या वाटेन आसावंगी, कोट्या वाटेन आसावंगी, देवाक आमी विधेयी जावन चलतावंगी, ह्या संवसाराच्या दावलाते बुलोवन वडण्यांनी पडोन आसावंगी. आनी त्या खातीर आयचे श्लोकी आमकां सांगता. किर्तन 79 थोड्यांत 80 थोड्या बायबलान अंतर्गीत इस्रायलाच्या घराण्यांच सर्वेस्परसो दाका म्हळो. आनी पळय थंय सांगता हें सगळें किर्तन ह्या प्रावादाना वयर वंदून आसा. इजिप्तांतली उमटून एक दाखवाल हांवें हाडली, जनांगाक धांवडोवन तुवें ती रोयली, दर्या पर्यंत तिणें फांटे सोडले, व्हडले न्हंय पर्यंत तिणें कोंबरे दिले. तर कित्याक तिचे दोरे तुवें परतिले? वाटेन वेतात ती सकडी हात घालून दाखो कुणटात, कित्याक ताका एड्याक करतात? रान दुकोर पळय कशी ताची देसवाट करतात. वयर रानवट सावजान ते वस्तून मस्तून सोडतात, आमचेर आक्रमण करतात. दळबारांच्या देवा आमचेशी पाटी ये, सर्गीत हांव पाटी परतून आमकां पळय. हे दाखवालीची भेट कर, आमची भेट कर, आमची जतन घे. तुज्या उजव्या हातान रोवन तुवें ती वही केल्ली, आमकां दास जावंक सांडिनाका. आमी तुजे सरशिल्ली पयस सरून वेची नांव परिवर्तन, आमकां नव्या जिवान बरो. तेदवान तुजी किर्त आमी गायतेले. हांव दळबारांच्या देवा आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकू आनी आमकां सडवण मेळटली. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, कितल्या सुंदर रितीन हो किर्तनकार आमकां इसाया प्रवादीची उतरां वर्णिता आनी सांगता आमी देवा थंय फाटी येजय. हाचे दुसऱ्या वाचपांत सांग पावलू फिलिपीकारा बरयल्या पत्रांत सांगता, कसलो सुखंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. आज आमी अर्दें मोर्चें ह्या संपूर्ण मोर्चें खंती वरवीं खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तो वळ आमच्या जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान. पळय, जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें देणें, देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. जेजू थंय आमकां सोडवणो, जेजू थंय आमी रुता जाय. शक्यतो सांगता भावा भयणीनो, जें कितें सत, जें कितें मर्यादेचें, जें कितें निर्मळ, जें कितें नितीचें, जें कितें मोगापात्र, जें कितें मानापात्र, जें कितें उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगलीक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गमन व्हरा. आमचें गमन खंयच्याचेर आसा? नाका जाल्ल्या कर्तुवांचेर, ह्या संवसाराचेर स्वार्थान भरिल्लें गमन. पूण तो सांगता तुमी सत, मर्यादेचें, निर्मळ, नितीचें, मोगापात्र, मानापात्र, उत्तम आनी होगलीक फावो जाल्लें ताचेर तुमचें गमन व्हरा. म्हजें लक्ष तुमी कितें शिकल्यात वा घेतलां, आयकलां वा पळयलां तें पाळून फुडें सरा. बरें जिवीत तुमी जियेया. समाधान दिता तो देव तुमचे सवे आसतलो. आनी आज जेजू ही एक बारी, एक हांव सांगचें जाल्यार
मजबूत या स्ट्रॉंग हे कंडेमनेशन तांकां तो परिजवान कशें तो सांगता हत्त हग्गेचे पिलो त्या रितीन तो येवपार तांकां लागचे बरी सांगता. कितें सांगता पळया, एकलो भुंयकार आसलो, ताणें दाका म्हणो लायलो. देव ताजे राज ताणें दाका म्हणो लायलो. ताजे भोंवती एक वोयी गेली, इस्रायल पोरसां ताणें विंसून काडली. ताचे मोदें दाका रोसाक एक गाण्या कोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूस बांदले. उपरांत मोळो व्हंकलांक गेणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. म्हळ्यार ताणें कितें केलें, जबाबदारी आतां इगर्ज माता आमच्या हातान तो सोडून गेला. जबाबदारी आमकां दिल्या, क्रिस्तांवांक, कातोलिकांक, जी कोण जेजू पाती येतात तांकां. पवित्र सभेंत आमी सक्कड एकवटी जावन वावर करूंक आसा, संघटीत जावन वावर करूंक आसा. फोड पिकचो वेळ येतास म्हणजे आमी फोड दिवचो वेळ येतास गेणी बाबती फळाचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें व्हंकलां सरचें धाडलें. हांगा साकोर म्हळ्यार प्रवादी. जावं पुरो आमी बायबलांत पळयता आमचे पुर्वज पितामहरो म्हणटा आमी आमचे पुर्वज. आनी हे साकोरू प्रवादी, वर्ते प्रवादी, धाकटे प्रवादी. पूण त्या व्हंकलांनी ताज्या साकरांक धरले आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले. थोड्या प्रवादींक तांणी मारले, दुसऱ्याचो जीव काडलो, तिसऱ्याक पात्रायलो. पळय हें सक्कड केलें. परत्यान ताणें पयल्यांच्या प्रसड एर साकरांक धाडलें, देवान सोडूंक ना धाडलें. पूण व्हंकलांनी तांकांय आमी व्हंकलांनी तांकांय तशेंच बरी चलयलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताक धाडलो. पूत कोण? जेजूक धाडलो. म्हज्या पुताक कोणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुता पळयतास त्या व्हंकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, हळे दायजो सुवारीस दा. हळे हो आपुणूच क्रिस्त म्हणटा, आपुणूच देवाचो पूत म्हणटा. ताका मेळ्ळे कश्ट, ताका मेळ्ळे अन्याय तुमी पळया. येया ताका आमी लगड काडया. बाराबासाक सोडा, जेजूक लगड काडा. ताचें दायज आमचें जातलें. ताका लगड काडल्यार साल्वासांव मेळटा गी. ताका आमच्या जिवितांत पयस उडयल्यार आमी सुमयेची देवाची भुरगीं जावंक साद आसा गी. तांणी लगड काडलो, अशें ताका तांणी धरलो, दाका मळ्यांतलो भायर व्हरून घालना जिवेशी मारलो. तर दाका मळ्याचो दोनी पाटी येताच त्या व्हंकलाच्यान कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? तर देव कितें करीत म्हूण चिंतात? त्या नसत्यांक तो लगड काडटलो आनी आपलो दाका मळो फावो त्या वेळार गेण फारीक करतल्या गेणीक दितलो. नसते साल्वासांव होगडायतले आनी दुसरे अन्य धर्माचे साल्वासांव तांकां मेळटले. आज आमी बागी रोमाकारा बरयल्या पत्रांत पावल सांगता आमी जुदेवान दुरसूं वचूं नाका. तांणी ते साल्वासांव नेगार केल्ल्यान आज आमकां मेळ्ळें. देव तांकां एक दीस आशिर्वादीत करतलो आनी आपलो दाखो मळो फावो त्या गेण दिवच्यांक ताणें दिलो. ताका जेजू म्हणलो. पवित्र पुस्तक हे परी बरो नासलेलें तुमी वाचलां म्हणजे जेजू कितें सांगता ह्या साकांनी मालगाड्यांक, तुमी म्हाका नेगार करतल्यात, तुमी म्हाका न्यायनीत करतल्यात, तुमी म्हाका दर दितल्यात, तुमी म्हाका लगड करतल्यात. बानप्यानी उपकार ना म्हणून सांडलो फातर आनी हांवूच मुल्या फातर जातलो. सर्वेस्पराचें काम तें. सर्वेस्पराचें काम कोणेंच रावोंक जायना. सुवार्थेचें काम आमचें न्ही, सर्वेस्पराचें. मिसांव सर्वेस्पराचें, होवी सभा सर्वेस्पराची. तो चलयता. म्हज्या तुज्या हातान कितेंच ना. आमी ताका विधेय जाय जंय, आमी ताका काल्तिमान घाली जंय, आमी आमकां रितीन करताचे सांगात जी जंय. आनी सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक एक विचित्र. मगाच्या भाव भयणीनो, त्या साल्वासावाच्या मिसान हांव आनी तुमी आसा. तें साल्वासांव आमी एक क्षुल्लक जावन घेवचें न्ही. कितें म्हणटात वाऱ्यार हेचे जिवचे न्ही, या ताजे वरी म्हाका कितेंय जायना म्हणून भोगचें न्ही. वी हॅव टू टेक आवर साल्वेशन सिरियसली. आमची सोडवण आमी सिरियस जावन काणगे जाय. जोक तमाशे न्ही. क्रिस्ती भावार्थ, क्रिस्ती जिवीत, ह्या क्रिस्ती आमचें लितुर्जी हें देवान आमकां दिलां. साल्वासावाच्या वाटेन आमी चलत जाय. आज कित्याक आमकां भलायकी ना? कित्याक आमकां आशिर्वाद ना? कित्याक आमकां सुटका ना? आमी आज ह्या वासपांत आयकल्ल्या बरी ह्या दाखा म्हळ्यार कोणा दिनातले दाखा बरें जाले हांव आमी जाले हांव. देवान आमकां इतले आशिर्वाद दिला, इतली बेसावां दिल्यान, इतली कुर्पा दिल्या, आमी वेस्ट केल्या. आज आमी रडते आसा. हांव दारां बंद करना. कोविडा वरवीं असले मारेकार कर्गा वरवीं, पिडे वरवीं, जावं पुरो थोडे पार्ट्स कुडीचे आंगांक पेयल्यारा वरवीं
मग शोनो आयची वाचपा आमकां निराश जावंक आपयना आयची वाचपा क्रिस्त ते बळोवन जावं हे येवकारिस्ताद्वारे आमी बळोवन जावं हे कितें जाल्लें एक लिसांव म्हणून आमी घेवन पश्चात्तापावन देवा ते फाटी घेवंक देवाच्या मोगान आमी जियोंक देवान दिवच्या भलायकेन आमकां जियोंक आज आपोवणें दिता तर आमी हें सकारात्मक जावन घेवया क्रिस्ताच्या वाटेन आमी समकोवया क्रिस्त आमकां आशिर्वादीत करतलो क्रिस्त आमकां जैतेवन करतलो म्हणल्यार त्या भावार्थान आमी आयच्या मिसाचें बलिदान मुंदरसिया सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा आनी होगळा पावून दिता आज आमकां तूं बरें लिसांव शिकयताय हें लिसांव आमकां हर एकल्यांक तूं दिताय विशेष मापान हांव मागतां आमी नीज जावन कतोलीक भावार्थान क्रिस्ती आमच्या उपदेशा प्रमाणे जिये जाय आसलें देवाचें उतर वासी जाय आसलें आमी आज एकामेका बदलाम घालना स्वार्थान जियेल्या तो पंगड वो पंगड म्हणून आज जेजू आमी विंगड जावन गेल्या आज आमकां तूं दया दाखय आमची अस्कताय तूं बक्षी तुज्या मोगान तूं आमकां अभिशेक कर तुज्या रक्तान तूं आमकां तूं नितळ कर जेजू आमची पातकां बुकसून पिडा गूण कर तुवें म्हज्या येजाकी दिक्षेन सांगलें जें कितें बांदताय तें बांदता सोडयता तें सोडयता रुपया भांगर म्हजे तेय ना संवसारांतल्या 750 करोड लोकांचेर राजकारबारांचेर वैजांच्या नर्सांचेर हर एका पिडे सिडेंटाच्या व्यक्तींचेर जेजूच्या नांवान जैतला बोंदी टच देम लॉर्ड इन द नेम इन द मायटी पावर ऑफ युअर्स तुज्या सत्यान बळोवन नांवान आनी सत्यान तुका कापड जेजूच्या नांवान तुका जैत उतरान बोले की रक्तान सुटका क्रिस्ताक तुमचो सोमी म्हणून मानून घेया काळजान ताका स्वीकार करा तोंडान ताका उसारा अशें सोमयाक साक्ष जावन अखेर स्वास पर्यंत तुमी जियेया सोमी तुमकां आशिर्वादीत करतलो आनी सुडका दितलो तुमकां साक्ष जावन उबारतलो आमेन आमच्या भावार्थाची उसारणी करुया एकाच देवाक सदमानता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सदमानता देवाचो एकलो स्पूत तो सर्व काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपसल्लो कोरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्याच सैमाचो ताच्या वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवण्या पासत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवंकार मरियेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रत्म्याक सदमानता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता ताव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापल्ल्या सभेक सदमानता पातकांच्या भोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाक जिविताक विश्वासून रावता आमेन मोगाळ भावा भयणीनो सर्वेस्पर देव आमचो मोग करता ताणें आमकां रचला आनी तो आमकां केदींच सांडिना ताणें आमकां पाठयला जेजूक ताज्या पुताक त्या जेजूच्या नांवान
आता आमी आमची त्या सवां देवा समोर दवरया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुझ्या पुताचो खरो अनुभव जोडून पवित्र सभेचो वावर आणि सर्गींच्या राजाची माऊल्या संवसाराच्या सुवात्यांनी परगटूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या आणि समाजाच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या लोकांची उर्बेन सेवा करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सगळ्या संवसारार आसच्या युवा जणांनी तांचो बेस विंचून काडूंक तुजी कृपा दी आणि तांणी समाजेंत तुज्या पुताचे खरे पटलावदारी जावन जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगस कुटुंबांनी विविध हंतकाल वावर करच्या मुखेल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आणि निस्वार्थपणी पेलेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सोमेस्त पिडेस्त भावा भयणींक आनी प्रायवंतांक तांचे कश्ट सोसूंक बळ दी. तांची सेवा करतल्या सोमेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या पुताचो खरो मोग अनुभव कर सदांच ताचे साक्षी जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर मौन रावन आमचे कसकी ते सवा समर्पण आमी मागया. सर्गीच्या बापा तूं आमकां आयकताय, तूं आमचो मोग करताय. आजच्या दिसा तुजे समोर आमी दवरलेली त्या सावां ती आशिर्वादीत कर आनी तुज्या कृपेन आमकां बोर. आमी उसारल्यो आनी उसारूंक जायनातल्यो गरजो तूं जाणा आसाय तांकांय फावो ती जबाब दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस परा तुवेस तापोवन आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतले मानून घे. तुजे सेवेकी सोडवणेची पवित्रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आयुष्यामी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आणि सजनाच्या देवा, सर्वकडे आणि सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणे जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कष्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम समेस्ताक जिवी ससनाचे. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आता सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सत्तेन जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदें दिता नसतं ते पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्याक एक काश फर्जा तुजो मैत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्मे वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूडू आणि रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यांक धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुबेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससली कराराचें हें रगत पदकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सुबेज मनशा पासत ते वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सो घोट पर गोठूया. बापा आमचे सोडणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार सडणे असो,
आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिताव. जी बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरो आनी जेजू सवे एक कोडू आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत अवकार मरयेच्या तुज्या भगेवून धर्मदूताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेश भक्त सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. ताचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरताव. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागताव. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवाळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मयीपासान तुज्या राजान घे. ते आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातेल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्व नंदनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दये करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवश्या नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाई. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर दय पळोवन तुजे पवित्र सभेच्या भावार तुजे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तुका शांती दिने कोणान सांबाळ. तुजी येताय निराजवड चलयताय ससनाच्या ससना. समेची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेका शांती दियात.
देवाची शैली संसाराची पाप काडटा ती ह्या शैलीच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका लायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आत्मीक रुपी जिसू आमच्या काळजांत आयला. मी असलेल्या जाग्यार थांवनूच त्या सोम्याक वाकाणां अर्गां होगळापणी वाकाणी दिया. आज देवाचें उतर आमी आयकलें. एवकरिस्त आमी आत्मीक रुपी सेवलो. आज आमकां ताणें तेज्या आशिर्वादांनी भरल्यांत म्हणजे पिडा शिडा आनी आमच्या भितर अशी अस्कतकाय ताणें पयस करत आमकां बळोवन केल्यांत. तर आमी सेवलोलो हो एवकरिस्त आनी आराधनेचे आशिर्वाद आमच्या वयर देवन येवं दी म्हणून आमी मागया. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, मान तुका सुम्या जेजू, होगळसिताव तुका सुम्या जेजू, हरसिताव तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्या जेजू ह्या सर परचेचेर आशिर्वाद घाल. जी कोण पिडेंत आसात आनी तुळणार आसात, जे कोणाक तुजे आशिर्वाद बेसांपे कोण जाय तांकां हर एकल्यांक तूं आपोड जेजू. ह्या आराधनाचे ह्या युकरिस्ती बलिदानाचे आशिर्वाद तांकां हर एकल्या फावो जावं दी म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता आनी आशिर्वाद दिता. आमेन. प्रार्थुया. झीर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरोव आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळां अदीक जाव. आमचे काण जेवण कशें जिवान जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावू असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. सर पदवेदार देव कणवळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालू आनी सडवण दिवपी जाणवायची वळख तुमकां फावो करूं. बाबर्ताचे शिकवणेन तो तुमकां पोसू आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिव. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरू. आनी सर पदवीदार देव आसो, बाप आसो आनी पुत आसो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो.
आमेन. वसुदिया क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा.